लागून हांव मातशें बेजार आहा तुमचे तुमी म्हाका बेस्ट फुग्या त्रासांक आयला गायज चड एडवांटेज काडटा म्हजी ओके एनीवेज गायज दिसता ते सासपायन आयकिल्ले स्विंडनसून आनी तो स्विंडनसून धाम आनेलो जावंय बाब तूं चिकन खातो नाका आपण कातरूं येता आनी वचय सो गायज हांव तुमकां न्हू बारीकशें दाखयता कोण कोण टीव्ही चोयताय आनी कोण कोण टीव्ही चोयता आसतना न्हिदल्याय ते ओके मातशेंच ये गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग किशाय तुम्ही सगळी समजता सगळी बरी हाय म्हणून तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी हाय बरी गाइस आयज गुड मॉर्निंग भायल्याचो म्हणला कित्याक चोवपा शकताय तुमी सारकें वत बरें वत आहा सानी आनीक तुमी म्हणटली सानी आहा मू बट इतली तोंड आहा गायज भायल्या तेच भाशेन तुमी भायल्या चोवपा शकताय आख्खो फ्रॉस्ट जालो आहा ग्रासाचेर आनी तूं आनी कितें येयला गो येला ओके चा वाडला देव बरें कर तुका कशा तुम्ही सगळी चा वाडला मस्त ओ तहा केसोले पण थंड चड हा रे सॉलिड टर्न हाय काका सो गाइस हांव न्हू ब्रेकफास्ट केलोलो भितर बट चाव विसरलोलो भितर थिंगा सो आलिशा चाव घेवन येयली म्हाका थँक्यू आनी तेजे हाटी हाट आमगेलो तिसरो मनीस येयला असय टायगर से गुड मॉर्निंग माय बॉय से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस तो न्हू सकाळी फुडें वॉमिट केलें तेणें ग्रास खायलो न्हू तेणें काल सो सकाळी वॉक केला आनी वॉमिटींग केला आख्खें आनीक हय आनी सगळो ग्रास सुकिला आख्खोच सो तेका लागून हांवें पत्तो सोडलो तेका ग्रास हात जाल्यार हाय न्ही सी फाटलें फ्रॉस्ट सो गायज आख्खो भायला न्हू चोरो सारको घोट जाला सारको आयसान आनी गायज तुमी सांगिल्ले ते भाशेन हांवें काल सांगलोलें आयस कितें म्हणटा रे सॉरी स्नो पडपा आहा आनी सारकें ऑलरेडी पडला हय तडकोणी पडलो ऑलरेडी आनी आख्खो वीक बरो पडटा खंय पडलो जाल्यार हे म्हणटाय बट लेट्स सी पडटा पडना तो हय बट भायल्या न्हू सारकें चड तोंड ते आतां येवपाना वत आहा न्हू येवपाना सो गायज बरें दिसता भायल्या येवपाक आनी अशें करून आलिशा I'll just say thank you guys for all the comments yesterday on our vlog, right? थँक्यू म्हळ्यार भितर तुका शी खातले सो गायज आलिशा तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी वयता भितर इट्स व्हेरी कोल्ड आउटसायड या सो थँक्यू गायज तुमकां थँक्यू म्हणपाक म्हाका जाय आख्खो फूल व्लॉग आहा आख्खो व्लॉगार तुमकां थँक्यू म्हणटालो ओके सो गायज पयली सो गायज तुमकां वेदरूय दाखोवया म्हणलो बरो आहा सानी सारको सो आसता तुमी दाखोवया पडतो ओके आनीक गायज आमगेले न्हू फाटल्यान बरो उडको आशिल्लो आनी फाटल्यान दिसती पडटा तुमकां एक फेन्सींग आमी सगळे सोकला पडलो हा सो नेबराक ते सायड दिसती पडटा सो चोया तेंय फिक्स करपा जाय बट आतां सद्या आमकां न्हू कोण मेळटा मेळना तें चोवपा जाय कित्याक न्हू आतां विंटर न्हू आतां हे असो काम करून येवपाक मातशें हार्ड वताय ओके सो सद्या चोवपा शकताय तुमी सोकला पडला ते मातशें फिक्स करूं जाय कित्याक न्हू टायगर न्हू तें ओपन आहा न्हू तेच्यान ते सायडी वचोन जाता आनीक ते सायडी गेलो म्हूण कांय ना तेंगे सुणें आहा थिंगा तुमकां आयको येता जाल्यार नोका हांव भुकता सो टायगर आहा आनी तेका पडना सो तो टायगराक घास मारूं येता ओके गायज सो म्हगेलो ब्रेकफास्टूय जालो चाव जाल्यार आलिशान हाडली भायल्यान आनी कांय ना वेदरूय जाल्यार तुमी चोयलो दाखयलो तुमकां बट गायज यू नो जेन्ना अशें करून वत पडटा न्हू तेन्ना न्हू चड थंडी आसता लायक एग्जाम्पल चोय आतां फ्रॉस्ट जालो आहा आख्खोच कित्याक वत आहा आनी हो कितें म्हणल्यार ही सायन स्नो खरें पडपा आहा ओके सो गायज धाकटेशें दाखयता तुमकां कितको झेल जाता तो उदकाचो आय मीन चड थंडी पडली न्हू तेका लागून जालें तें तुमी जाणा आसतलें म्हगेलो एक्वेरियम आहलो आनीक तो हांवें तो तेसो हें केलोलो नुस्त्या दिल्ली न्हू ती आनी चोय हिंग चोय आतां चोय कसो झेल जालो तो इतली थंडी आहा गायज चड थंडी ओके सया भितर आनी मेळया तुमकां मागीर ओके सो गायज आतां ब्रेकफास्ट बा जालो बट हांव न्हू बरो बसून टीव्ही चोयतो मो आहलो आलिशा बोवाड घालता लाव काय म्हणलें कितें जालें गो म्हणलें मातशें खंय चिकन कातून दी हांवें म्हणलें चिकन हांव कातून ना म्हणलें तूं कातर गो म्हणलें म्हाका जायना म्हणलें हें ना खंय तूं येवपा जाय खंय आपण सांगतो खंय युट्यूब फॅमिली सांगतो खंय तूं आपल्या हेल्प करना मू आनी तेणी सांगिल्लें खंय की एवरी टायम हांवें खंय हेल्प करपा जाय सो गायज तुमी सांगिल्लो ते न्हू सारकें चड सिरियस घेयना हा आनी म्हाका सगल्यो दाखयता बारीक बारीक काम करपाक किचनान सो गायज न्हू हेका लागून हांव मातशें बेजार आहा तुमचे तुमी म्हाका बेस्ट फुग्या त्रासांक आयला आनी हांव किचना बरो दिसता मू आ
ना सांगता तेंका आख्खे वगत म्हाका किचन आपयत मग सो गायज ते न्हू बिर्याणी करता आणि म्हाका पळयता हे कित करू यो मातशे आलू पाय आणि कित गाइस तुमके सगळे वगत म्हाका पळयता गाइस तुमके सांगलाले मस्ती तुझी बरोबर किचन आल्यार तुम बरें दिसता म्हणून तेका लागून देखील बट गायज यू नो बेस्ते बारीक लेगो आता चाव करता न्हू लाभ मातशे साखर हाड रे ती चाव कर तू साखरे लेगो म्हाका पोवपा जायना न्हू सो गायज चड एडवांटेज काडटा म्हजी ओके एनीवेज गायज थँक यू गायज आय लव यू ऑल एनीवेज माशराव कितें म्हणल्यार ती भाजी पलट जायगी ओके एनीवेज आमगे कोण सोयरी येवपा आहाय सोयर म्हणल्यार कोण येवपा आहा ती तुमकां मागीर दाखयता या आलिशा हेल्प करया आनीक मागीर दाखोवया आमी कितें करता ती एक्चुअली आलिशा करता बिर्याणी चिकन बिर्याणी ओके सो तेका मातशें हात बोट घालून मातशें हेल्प करया नाजाल्यार रडोंक लागत मग आनी मामी सांगतलो मामी म्हाका हेल्प करना मातशी मग तेच भाशेन तुमकांय सांगतले मागीर ओके चलया आनी मातशें हेल्प करया सो गायज हांवें तुमकां केदू सांगो ना आमगे कोण सोयर येवपा आहाय म्हणून सो होचो एकटो हिज नेम इज एबल स्विंडन येयलो तो मामी तेजे सो आमगे मामी तेजे बाबू रावत तो स्विंडनाक आनी ही इज फ्रॉम बॉम्बे सो ही इज फ्रॉम मुंबय कोण वळखत जाल्यार फ्रॉम बॉम्बे लेट मी नो या So guys, तो आनी हुई रावतालो स्विंडन but he was not happy there. So मामी सांगपाक लागला आपण तुमचे येत म्हणून तेका आमगे वाइफ्स नो we like mom said their wives no yeah सो गायज आमगे मामी तेजे बरी सासमाई तेजे बरी मातशे हॅप्पी आहा तो तेका थिंग रावत तो विच पार्ट ऑफ बॉम्बे मुंबई या विच पार्ट ऑफ मुंबई Boroli. So guys, anybody know him? This guy he's from Boroli. Okay, please comment. आणि गायज म्हाका न्हू चिकन कातरपा आलिशान काम दिलोले बट मुगेले काम मातशें इजी जालें म्हाका दिसता ते सासपायन आयकिले स्विंडनसून आनी तो स्विंडनसून धाम आनिलो जावूय बाब तूं चिकन कातून नाका आपण कातरूं येता मू आनी वचय मुगेलो सासपाय येयला चिकन कातरूं हाय गाइस म्हणटा तेका कोण आता म्हणून हाय गायज हे दुसरे आनी ते दुसरे हाय गाइस म्हणटा हाय गायज सो गायज आता तो रागान न्हू सारको चिकन असो धाडायता अरे ते मटन न्हू ते चिकन ते सो गायज रागान धाडायता सगळे चिकन सो गायज मुगेले मातशें काम इजी जालें चान्स पाळटा गाइस चान्स Okay. पाळटा का दाडा येईल तसो वे मारे असं असं चिकन कातरूं लायल मग हसता आकाश स्विंडन हय स्विंडन येयलो खंय आपल्या खंय चिकन कातरूं लायलो खंय हिंगा अगो येयलो खंय आपण येवपा शिरी पडना आहलो खंय आपण गाइस तेका इतू लायक मसी बार फोकाण मारपा एक्चुअली मामी न्हू नाना हेल्प करू येयला तेगे कित फ्रेंड्सांगे कित पार्टी हा आसता नानागे चोय गायज तुम जाणाय नानाय केसो पार्टी करता नानागे खंय केसो पार्टी आहा तेंगे कितें आय थिंक इसल्या फ्रेंड सर्कल सगळी मेळपा हाय हाल्या सो मामी ते हेल्प करू येयला कित्याक तेगे हातीच्यान जायना म्हूण आनी दाडा सांगता आपण यात म्हूण मस्ती फुडें वचपाक बसपा सो गायज सांगपा म्हणल्यार नानागे पार्टी आहा आनी चोय आमकां एंट्री आहा जाल्यार हे ती ओवर 70s पार्टी ती या नाना इज 80 नो होय ते प्लस 70 रे सो गायज प्लस 70 नाना 80 बट स्टील 70 जाल्यार वस सो गायज नाना स्टील पार्टी करपाक चुकयना चोयलो आसता तुमी नाना इज आनी मातशें आमगे सासमाय तेका हेल्प करपा येयले पूण सासपाय म्हाका येयला हेल्प करपा हिंगा फाटल्यान कितें मोडलो हांवें तुमकां दाखोवना कितें फेन्सिंग मोडला बा सगळें तेका करूं लाया ओके हाडल्याय मरे तुवें मोट्टेला हिडे बा पान पासवून दिले सो गायज केदो सांगेन हेडटा चिकन सारकी चिकना मर्डर केल्या सारकी आलिशा सारख्या उमेदीन आयज बिर्याणी करता दाडा येयलो न्हू तेगेलो आय मीन मुगे सासपा येयलो न्हू सारख्या उमेदीन करता आनी गायज हेंचोय लागले ते आपल्या गेली बिर्याणी करपाक सो गायज तुमकां बिर्याणी रेसिपी दाखयलो आसता तेणे भोगाचे हा हय सो तू जाणाय मगे फेवरेट मसाला असोय यूज करता सो गायज तुम जाणाय आसतलें आलिशा कितको बिर्याणी करते तेन्ना ब्लॉगूय घायलो आहा सो बारीकशें दाखयता तुमकां ओके सो गायज से आलिशा कित करते जात तू बरिस्ता घालपा गायज हितू मॅरिनेशन बरें जाता सो जालें मॅरिनेट करून मातशें गो दत्तले ओके आनी असे रायसूय करपा दवरलो आहा दाडा बरें पीस कातले धाकटे धाकटे सो गायज हिंगनो सारखे पॉलिटिक्स चलता हांवें पीस कातुल्ल्या खंय मोठे जाताय आणि दाडान कातुल्ल्या खंय बरे बारीक जाताय
सो गाईज आजचो हांव धाडा आनी गादो ताळ म्हाका चिकन कातरूंक बऱ्या पडटलो तापयता आपलं स्विंडनसून हाडलं काय हे चिकन कातरून गाईज सो एनीवेज मुगेलें मातशें काम इजी जालें ओके कांच मालते आयज आमकां पडटली जेवणाक बिर्याणी न्ही ग हय मॅरिनेट करून दवरल्या गाईस ओके चल मागीर दाखोवया गाईज तुमकां उरलेलें सो गाईज आमगेलो न्हू टायगर मातशें बरो ना तुमकां सांगलो हांवें केदो सकाळीं वॉमीट केलें तेणें आनी केदो पत्त वॉमिटींग करतालो म्हाका दिसता तेका थंडी जाल्या बट नो गायज घास मारपा सोडना म्हाका मुको घास मारता रोखडे पळय यो बिकम सीक शीक जालें मगे बाय हय गायज तेका लाग जाय आनी तेका न्हू ब्रियेंग मारल्यार बरें दिसता बरो गरम गरम गूड बॉय तो वॉट हॅपन चाल वॉट हॅपन सेली वॉट हॅपन बिकम सीक जालो मगेलो बाबा गूड बॉय ओके सो गाईज एक्चुअली न्हू तेगेलो शावर दिवपा तेगे टायम आसलो बट हांवें 7-2 दीस रावता कित्याक भायल्यान बरें थंड आहा एक्चुअली 1 वीक जालो तेगे शावर दिवपा टायम ओके 1 म्हयनो जायन गेलो 1 म्हयनो 1 वीक जालो तेका लास्ट विका शावर दिवपा आसलो बट गायज थंडी चड आहा न्हू तेका लागून दिल ना कित्याक मागीर भायल्यान वयता मागीर तेका थंडी जाता ऑलरेडी थंडी जालो आहा तेका सो चान्स माल तेणें आनी चोया नेक्स्ट विका बरें आहल्यार मागीर तेका शावर दितलो ओके सो मेळया तुमकां आनी होच सासपाय आमगेलो लागलो टीव्ही चोवपाक कांतरां आयकता जाल्यार रे चिकन कातून न्हू हा चिकन भाजले एक चिकनाचे जाते चल आलिशा हेल्प कर वस आलिशा वरां फोडटा चिकन खंय बोवार कातलो खंय ते बरे बारीक पीस कातल्ले खंय डेली गाय चिकन हांव कातता आनी आनी एक दीस चिकन कातल्ले आलिशा सांगता बरें कातलो खंय चिकन 2 वर लागताय 2 वर आणि 10 मिनिट 5 मिनिट काबार केलं चिकन गायज हो 5 मिनटां चिकन कातता पयलीं तेका हें आसलोलें चिकना फॅक्टरी कामां वयता तो पयलो ओके गायज मेळया तुमकां माशोकतान आनी दाखोवया मुखार आमी कितें कोत्ताय तें ओके That's nice. सो गायज आलिशान आपल्या गेलो रायस केलो कितें म्हणटा आयको Yeah. पत्त केलो फक्त केलं सो गायज तुमी जाणां आसतलें आनीक पाडें रायस केलोलो म्हाका रायस करता आसतना तें मागीर अंडी घाल न्हय तेन्ना म्हाका मातशें हें जाता ते दीस म्हाका तें स्ट्रेनर म्हणटा मुदो strainer, yeah. स्ट्रेनर मेळोना म्हाका सो हांवें तें हें घेवन बेश्टें लुकटान हें केल्लें सो गायज आलिशागे जालें हेंचोय आनी एक सायड होबरोय मारते टेबलाक होबरो मारता बॉम्बे बात हिंदी मारता मध्ये Boroli, Amaravati. We used to stay, you know, in Boroli. Boroli? With my auntie and all. Oh. Yeah. सो मध्ये हिंदी मारता अलिशा हिंदी स्पीक हिंदी विथ अलिशा यू स्पीक हिंदी नो हिंदी वाला रमेश भट मराठी यू स्पीक What do you speak? Only English? English. Yeah. English Arabic. Arabic I speak Arabic shway shway Yeah, mashallah. I was in Dubai now for 12 years. 12 years 13 years. No, 12, 13, 14 years. Ah. ओके गाइस उलो तुमका अलिशा दाखयतले So guys, that's why rice जालून गेलो 80% कुक केलो तो हांवें आनी हांव मागीर लेयर्स दिता आनी स्लो फ्लेमीचेर दवरतले ओके मॅरिनेशन एक वस्त घालपा इसवलें जिंजर गार्लिक पेस्ट तो घालपा उरला आनी असोय गायस मस्ती काय उतरां पडले म्हाका इतलोय पिया वेस्ट पिड्यार सो गाइस अलिशान पिया वाडतो नो रोपा आनी कितें दिसता करतले दाखयता अलिशा म्हणजे आपण शॉपिंग बरें करता मसे म्हज्या बरें सो गाइस हेंचो पिया घेनेलो आखे केलो गायस थिंग शॉपाचेर आखे सगळे कोंबाचे असो पिया घेनेला आमी माय तरी हांव घेनेलो न्हू What happened? I went माय there सोमती last पत्ती night. धाडटाली ल्हान आसतना मेसो केसो घेनेले कितें न्हू जाल्यार माय सोमती पसरे रिसोल पत्तो रांदी म्हणटाली Onion. Ah, onion. So it's all like ओके यू डू योर थिंग इट्स डन बिर्याणी कस्टमर गाइस I get so So guys, झटपट म्हणलं सारखी अशी करून क्लिक केला जात या बबर मात ते पाशे म्हाका बिर्याणी जाल दिसली पोटा भूक लागली नुसते गे रोकडी सो मागीर तुम माशान मेळटा ओके जाल मुगेले तुम जाणाय कोणाकू जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शनाक घालता लिंक ओके बिर्याणी रेसिपीची सो तुम मागीर फॉलो कराय ओके सो गाइस अलिशागे बिर्याणी जाली रेडी दाखयत तुमका इचय सगळे पोटा भूक लागला ओके चल आसतले तुमी आणि सगळे टायगर आमगे भुकेलो आहाय आणि रायता केल ना गायस कित्या दाडा कोण रायता खायना रायता हाडना हांव डायरेक्ट योगर्ट घेतलो म्हाका योगर्ट लायक जाता रायता ना जाल्यार ओके हेल्प युअर सेल्फ गाइस आपापल्या जेवण घेवपाचें जेवपाचें ओके व्हॉट यू से
तो ते रायता कित्याक करून ते कास्तीक पडटा म्हणून आमी सगळे हाताय रायता गायज तो बेस्तो म्हणटा सगळे हाताय आमी कास्तीक पड म्हूण केलो ना हय घे रे, हे काम. ओके सो गायज आता आमी मेळया तुमकां डिनर टेबलाचेर ओके सो गायज आता आमी आमगेलो लंच करताय आनी लंचा अलिशान जाणां बिर्याणी केलो आहा आनी सासपाय आनी एबल ट्राय बिर्याणी अलिशाज Yes, I will try. इट्स लायक बॉम्बे बिर्याणी यू नो Yeah. ओके ट्राय एंड टेल हाव इट इज सो गायज समजा तुम्ही सगळी जेल असतो मग जेलला जाय जिया सगळी बरोबर आनी मेळया तुमकां मातशें आवय मा. शकता याचो अलिशा आहा आता होय, जे केस जालें सांगाय मरे. सो गायज अलिशा रावता रिस्पॉन्स येवपाक होय, किस सांगो ना, चलते guys. बरें जेवया कॉमेंट्स करूया होय. केस जालें ते सांग मरे. Excellent. It's nice? Very nice. Don't lie. Yeah, it's very nice. सो गायज बॉम्बे रिव्ह्यू येला एक्सलंट होय ते बॉम्बेकारांक जाणाय तुम्ही बॉल लागून जाल्यार बरें लागता म्हणटा आणि गाय जसं टायगर येयला. टायगर यो. टायगर येला होतो जेवणाक आणि सो गायज बिर्याणी जाल्या बरी जायत दिसान बिर्याणी खायलीशी एक्चुअली खायलोली फाटल्या दिसान बट अलिशान कोता आसता मातशें बरें कोता डिफरंट आनी सास पायल न्हू पायल मातशें डिफरंट मसाला घाल दिसता म्हाका आनी चड बरें केल्या ठीक ना केला चढ. टीक केल्या Yeah, म्हणून बरें लागता ओके गायज सो आता आमी आमगेलो Rice बरें लंच जालें. करताय आनी तुमकां मागीर मेळटाय ओके So guys, the comment of the day is from Ophelia. Ophelia says, congratulations to Ali, Mercy and my cute tiger on receiving your first YouTube payment. God bless you all always for all the hard work that you all put to make us happy. Mercy, you are the best vlogger on YouTube. I really enjoy watching your vlogs. I'm so addicted to your vlogs. Wait for your vlogs. I'm really blessed to have you all in my life. Love you guys. I'm so happy for you all. Ophelia, thank you so much for your comment. It means a lot to us. आणि for like तुम इतू कमेंट आम घालता आनी इतू बरें दिसता आमकां आमकां एक पाट उतरां येनाय तुमकां कितें म्हणपा तें फॉर लायक थँक्यू सो मच फ्रॉम मसी ऑल्सो ओके सदां हांव कमेंट ऑफ द डे करता मसी येना दुसरे पाट तेका हाडटलें हां सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन सगळ्यांगे कमेंट आमकां बरें दिसताय ओके लायक आम सारकी हॅप्पी जाताय सगळ्यांगे कमेंट वाचून it honestly means a lot to us. Okay, thank you so much. We love you all. Also I wanted to give a shout out to Anwar Fernandez. Thank you for watching our vlogs. am beren dista jenna like sogli am keshkon itu mog ditay mon. So Anwar Fernandez, thank you so much for watching our vlogs. We love you all. सो गायज हांव तुमकां न्हू बारीकशें दाखयता कोण कोण टीव्ही चोयताय आनी कोण कोण टीव्ही चोयता आसतना न्हिदल्याय ते ओके मातशें चोय सो गायज हो चोय आमगे बॉम्बेवालो आगल आजून चोयता मुवी आनी हो चोय सासपाय टीव्ही घायल्या पांय वर्श केले आनी सुसेगाद न्हिदोन आहा पिक्चर चलता हिंगा आनी तेच भाशेन अलिशा दाखयता अलिशा आनी टायगर हिंगसा बसोन चोयताय सो गायज आमगेली मुवी नायट चालू आहा बट आमगे सासपाय मातशें कासार जालो चिकनाका मातशें झगडलो तितून चड झगडलो काय बरं मरे पिक्चर हा हो केसा फायटिंग येला कास्ता फायटिंग येला उठ उठ सो गायज तो न्हिदोनूच वयता आनी बोर चॉकलेट फाज बा हायल्या आनी हांव म्हणटा मुगे डार्क चॉकलेट खातालो आनी पिक्चर घातिंगा स्टार्ट जाल्लें न्हू न्हिदोन सा हाली टायगर आनी अलिशा आनी आबेल इंट्रस्टिंगान चोयताय मुवी सारकी बरी हा गो मुवी ताका विचारया स्टोरी विचारया कशें हा रे पिक्चर बरें हा रे हा पिक्चर बरें आहा पूण टीव्ही बरी दिसना सो गायज पिक्चर बरें आहा टीव्ही बरी दिसना खंय सो गायज आतां आमगे मुवी चोयन जाली म्हाका आतां मातशें काम आहा एक्चुअली तुमकां हांवें पॅन्ट दाखयलोलें हें आनीक पाटी 40 सायज ऑर्डर केलो ती एक्चुअली पॅन्ट बरें दिसता चोवपाक बट ओन्ली थिंग इज ती म्हाका जायना आतां हांव तें मातशें रिटर्न करपा वयता कित्याक
within 1 month you have to return, no? 30 days. Within 30 days. So जायत दीस जाले जापको म्हाका मेळटा आतां उडगा आशिल्लो आमी रिटर्न करुया नाजाल्यार बेस्ट 30 पावंड वयतले न्हू. सो एटलीस्ट रिटर्न केले म्हज्या नानी कितें ऑर्डर करून जाता. आनी एक्चुअली दुसरी सायज चॅक कोत्ता हांव हेजी ना तेंकडे. सो म्हाका दिसता हेणें धाडली म्हाका पर्सांनी सायज न्ही गो. हांचे आमगे पात्र बरो ना न्हू बसलो हाल ना लेगून तसाच आहा आकोगत. ओके आनीक हय मेळया तुमकां माशोकतान. सो गायज हांवें तुमकां केदो सांगलो न्हू सासमाय नानागे कितें गो तें फंक्शन कोणागे फ्रेंडागे 80th हय birthday होय. कोणागे फ्रेंडागे 80th बर्थडे आहा थिंग रांदपाक गेलो ती आनी इचो येयली आतां दाखयत तुमकां. इचो आतां येयल्या रांदून. हाय गायज कशी आहे तुम्ही सगळी So guys- सगळी बरी हाय म्हणून हय ती तेगेली मामीगे बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट करून गेलोली. सो चोय तेगे मामी कितो डान्सर ती. आणि खबर सांगपा इसरोले सगळे थँक्यू तुमकां तुम्ही सगळ्यान आमकां आमगे वेडिंग एनिवर्सरीक विशीस धाडले म्हणून आमगे घोवान तुमकां सगळे थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं सगळ्यांक. ओके गायज आमकां मेळ्ळ्या तशें करून कोण काजारे आहाय तितल्याकूय तितली वर्सां मेळ्ळ्या पुरो आनी तेच्या चड मेळ्ळ्या पुरो 50 गोल्डन जितली जाल्या. सो गायज तुमकां चोय सासमायन रिप्लाय दिल्या आनी हेची कितें म्हणटा रे ती आमगे एनिवर्सरी न्ही गो. मामीगे तेंगे anniversary. हय तेच म्हणटा हांव मामीगे तेंगे एनिवर्सरी रिप्लाय दिली मग. ते असं सांगलो न्हू गायस तुमकां मागीर आमगे एनिवर्सरी येयलो तिसरोली बिझी उरली सगळी. सो आयज उडगा आशिल्ली ते आनी तुमकां सोमतें थँक्यू केलें तें. ओके सो आतां आमी वयताय खंय गो आमगे रिटर्न करपाक. जुवार येता म्हाका मस्ती. सो गायज हो चोय बोर ना बट स्टील जोगड्यो चोय आ टायगर. सो गायज आतां आमी वयताय आनी मातशें आमगे रिटर्न करून येताय. ओके आनी दादा आनी मामा आहाय थिंगा भितरूय. हांव जरगे साडीन वयता गायस आनी सो टायगर येता भायल्या. नो कम सो गायज टायगर आपण रोकडो भायल्या येवपा. तोंड गायस बायला. ओके सो आमी मामीगे तेंगेली गाडी घेवन वयताय कित्याक ती भितर बसलो आहाय न्हू. सो तेतून म्हणल्यार आमी वचून येताय. लेट्स गो गायज कालचे भाशेन आख्खो झेल जालो हा. सो गायज फायनली येयली आमी आमगेले रिटर्न करपाक. हालींशा धांवता भितर कित्याक शीं आहा न्हू चड शीं आहा भायल्यान थंड थंड सारकें. सो रिटर्न करया आनीक मागीर तुमकां मेळया. ओके टेक आली यू वॉन्ट बाय समथिंग. नो नो. सो गायज आतां हालींशा रिटर्न करता आनीक सो ह्या कितें शॉपिंग जाय जाल्यार शॉपिंग बारीक कितें जाय जाल्यार घेतली. ओके वी नीड ब्रेड आनी एनीथिंग एल्स नो. सो गायज करुया पयल्या रिटर्न. थँक्यू. सो गायज हांवें ब्रेड घेयला आनी आलिशान एग्स घेयले. एनीथिंग एल्स वी नीड. सो या सो गायज हाली एग्स आनी ब्रेड. ओके आतां पे करुया आनी या आमी. येस गायज जाल्या रिटर्न केले आनी धाकटुले आलिशान कितें शॉपिंग केलां. ब्रेड एग्स सकाळी ब्रेकफास्टाक and let's go. सो गाइस फायनली आमी रिटर्न केले आनी येयली घरा पोत्ती आनी एक काम बरें जालें म्हगेलें कित्याक जायत दीस जाले ते येयल्या थिंगा आहले ते आनी थोडे दीस जालो जाल्यार मागीर घेवपा ना आहले ते रिटर्न न्ही आली आनी थोडे दीस जालो घेवपा ना आहले. हय सो गायज बरें काम जालें म्हगेलें. सो तेच पाटी म्हज्या नानी कितें ऑर्डर करूं जाता न्हू. सो गायज मामी ती येयल्ली न्हू मामी आनी दादा ती गेली पोत्ती एनिका येयल्ले तिगाय गेली ती आतां आनी तो आमगे आबेल येयलो तोय गेलो. एबल म्हणटा आपणा. हय हांवें म्हणलें नांव कितें रे म्हणलें आमगे कोंकणीन आबेल म्हणटा एबल म्हणटा तोरी आसता एबल म्हणटा बट एनीवेज बरो फानी तो कॉमेडी सारको. आनी वय मामी ती गेली बट फाल पोत्ते तोल ती. गायज ओडो तुमकां सारकें क्लियरली सांगोना. सो नानागे एकलो फ्रेंड आहा आमगेलो न्हू तो ते सदां बरो कोत्ता मायंड सुवात अशें लायक तेगे हाल 80 years
सो तेगे ते सेलिब्रेशन ती सगळी कितें कितें रांदताय आनी स्पेशली तेणें बरें हॉल बा बूक केलें तेका स्पेशली रे सरप्रायज करपा रे सगळ्यांक मेळ्ळें सो मावरू मामान स्पेशली ऑर्गनायज केलां सगळें ताका लागून ती मामी बटर चिकन करूंक जाय आसलेलें मातशें हेल्प करूं येयलो ती तांकां कित्याक नानाचो हात दुखता न्ही गो ते एक जायना नाना एक हातीन सारकें सो कोत्ता पूण ती अजून बरे भाशेन शी 79 बट ती बरी कोत्ता सो स्मॉल गेट टुगेदर आहा तेंगेले सो हय. हय ताका लागून सो तेका लागून हेल्प करूं येयलो मामी सो ती गेले आतां गोडी हाले हेत म्हणटाली ती हय. सो म्हाका दिसता राव म्हण फोर्स केलो हय पूण ती गेली कित्याक सो गडी दाडा हाल्या पत्तो प्रिपेर्ड येवनाय ती रे रावपा म्हूण तेका लागून ती गेली सो इट वॉज नायस बरें दिसता मामी ती येयली त्या जाणा बरी मुवी चोयली आमी बसून आतां सगळी गेली न्हू घरा थंड जाली आवाज काय ना आनी आतां दाडा पत्तो सगळो चॅटिंग मारीत चार्टिंग आसता मारीत तेका लागून बरें टायमपास केला आमगेलो आनी काय जायचा आख्खो दीस आमी बरो घराको स्पेंड केलो इट वॉज नायस चड बरें काय ना दिसलें. गायस तुम दाखोवपा बरी मुवीज चयली आनी टाइमपास केलो तेजी फोकाण केली तो म्हजी फोकाण मारता बरो गेलो टाइमपास आनी वेज गायज उरलो सगळे तुमी चोयलो आसतले ब्लॉगान आनी समजता तुमकां लायकूय जालो आसता मू आनी काय ना हिंगा एंड करूया कितें म्हणटा सारकें ना ओके गाइस आणि प्लीज डू सबस्क्राईब कोणी सबस्क्राईब केलं ना ती सबस्क्राईब करे आणि गिव अवे जो कोणी कमेंट केलं ना प्लीज कमेंट करे जायते कमेंट येयले आमकां आनीकूय सो थँक्यू फॉर दॅट आणि हांव डिस्क्रिप्शनान लिंक घालतले ओके आणि तेच भाशेन बिर्याणीची रेसिपी ते पयली हा तेय घालतले इन केस कोणा मिस जाल जाल्यार ओके सो या कोणे केलं ना जाल्यार कमेंट करे आज पत सांगते रे गिव अवे स्पेशली गिव अवे ब्लॉगाचे वसाय आणि मातशे ते हेजे कमेंट करे कोण कमेंट केलं ना ते ओके सो नेक्स्ट वीक आमी येतली लाईव्ह 10 तारीख सो पावली बोगलेर सो तुम्ही तुमगेले मातशे कमेंट करे ओके आणि तुम कमेंट करताय तेतून म्हाका सगळी नावां रेडी करपा मेळटली सो बेगीन लिस्ट करूं मेळटले आणि चोवपा मेळटलो आमगे कितले लोक खूंय चोयत ते आमकांय घडटा आणि आमकांय बरें दिसता ओके आणि काही ना गायज समजता आयचो ब्लॉग मिलो तुमकां लायक जालो आसता लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राईब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसून मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज लव यू ऑल बाय